मया श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानामदी निर्माण झाले कोफुसांव कायमचे मिटोवचे म्हणून मोयेच्या नायक गावस आणि गोसावी गटाचे प्रतिनिधी बिरेस्तारा महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांका मेळ्ळे। या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मंत्र्यामुखार दवरून तांकां निवेदन भेटयले। मया देवस्थानाचो जो विषय येल्ल्या वर्सा जो गोंधळटा, उत्सव बंद पडटा, उत्सवाक खंड निर्माण जाता आणि हितून आम्ही भयंकर वर्साचे वर्सा प्रयत्न करीत असता की देवा सुरळीत हे आमचे उत्सव मायाचे केळबाय पंचायत देवस्थानाचे उत्सव सुरळीत कशे जातले हेजेर आम्ही नायक गांव गोसावी सदांच आम्ही लक्ष दवरून आसता आणि कसलेच ह्या कार्यक्रमाक विघ्न पडोंक जायना म्हणून आम्ही सदांच प्रयत्न करीत आसता। गोयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब मोन्सेरात आम्ही गेले आणि आम्ही वचून त्यांका एक संपूर्ण आमच्या देवस्थानाची, आमच्या महाजनांची, आमचे अधिकारांची ही त्यांका फायल दिलेली आसा आणि प्लस आम्ही त्यांका जे आमचे जे अधिकार आसा आणि हे आम्ही हे महाजनापासून कसे वंचित आसा अजून हो महाजनांचो आमचो विषय कित्याक सुटना ते सुद्धा आम्ही थोडक्यान ताका सांगलेले आसा। आमचो सगळो डॉक्युमेंट कितें आसा ते ऑलरेडी ते सगळे ताका दिल्लेले आसा। तेन्ना आमकां मुन्सिपल सरान आमकां एक आश्वासन दिलें की जे तुमचो कितें आसा, जे तुमचे कितें महाजना बद्दल कितें जो विशय आसा तो आपूण A to Z मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट घेता। मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट घेतल्या नंतर आपूण तेचेर थोडी स्टडी करता त्याच्या नंतर आपूण कितें हेचेर मार्ग बरोसो काडूंक शकता आपूण आणि हो तुमचो कितल्याशाच वर्साचो जो विशय आसा तो खंयचे पद्दतीन आपूण तो निभोवंक करता हे तेणी आमकां आश्वासन दिलें। आमी सांगला त्या प्रमाणे रिटायर्ड जज ती कमिटी फॉर्म करून सरकारान ह्या कमिटीचे आणि आमी जे देवस्थान अधिकारी आसा, महाजन आसा, लिगली महाजन आसा तेंची एक बैठक घेवन आणि कायदेशीर रित्या जे कितें आसा ते तेंच्यांनी प्रत्यक्ष आमी त्या मिटिंगेक आमचे कितें आसा ते मांडटले त्या प्रमाणे ह्या सरकारान आमचो व्यवस्थित निर्णय घेवचो। श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानाचो विशय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे मेरेन व्हरून न्यायाची मागणी करतले अशें नायक गावस आणि गोसावी गटा वतीन हरी नायक गांवकारान सांगले। दुसरी गजाल ह्या फुडल्या 1-2 दिसांक आमी आमचे गोयचे माननीय CM प्रमोद सावंताक आमी जशे ह्या हांकां आमी निवेदन दिल्लेलें आसा तशें सेम निवेदन आमी माननीय प्रमोद सावंताक दितले आणि त्यांच्या कडेन सुद्धा हेच मागणी करतले की बेगीनच्या बेगीन ही जात्रा येवच्या पयलीं हो पंचमीचो कळस उत्सव येवच्या पयलीं आमचो महाजनांचो जो विशय आसा रोगडावन जो उरला तो व्यवस्थित तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन सॉर्ट आउट करची ही आमी विनंती आणि निवेदन CM साहेबाक करतले। गोमंतक TV खातीर दिवचल चांद रिपोर्टर तुकाराम सावंत।